खांडोळा कॉलेजीची लेक्चरर गौरी आचारीचो खून. ओल्ड गोवा पुलिसेन BCCIचो आदलो कोच जिम ट्रेनर गौरव बिद्रेक धरलो. खून केला म्हूण ताणें खंय कबूल केला. गौरी आनी गौरवाची रिलेशनशीप पेड्ड्यार जाल्ली. त्या रागान गौरवान तिचो खून केला म्हूण पुलीस सांगता. गौरान हे आदी SITकूय ट्रेनिंग दिला. मुंबई सिनेस्टारांकूय तो ट्रेनिंग दितालो. ब्रेस्तारा सांजे सावन बेपत्ता आशिल्ले खांडोळा कॉलेजीची लेक्चरर गौरी आचारीचो खून जालो म्हूण स्पश्ट. गौरी बेपत्ता आसा म्हूण कागाळ येतकीच पुलिसांनी तपास सुरू केलो. गौरीचो मोबायल फोन, गाडयेचें लोकेशन, गौरीचे आवय कडच्यान मेळिल्ली म्हायती ह्या आदाराचेर गौरी कडेन रिलेशन आशिल्ल्या गौरव बिद्रेक पुलिसेन उखल्लो. रिलेशनशीप पेड्यार जाले म्हूण रागान गौरीचो खून केलो म्हूण गौरवान खंय कबुली दिल्या. गौरव बिद्रेन BCCI खातीर स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच म्हूण काम केलां. ताणें ATSकूय ट्रेनिंग दिल्या. ताणें स्वता मॉडेल म्हूण काम केलां. मुंबयत ताणें खुबश्या सिनेस्टारांक तशेंच हाय प्रोफायल लोकांक ट्रेनिंग दिल्या. 3 वर्सां फाटीं बोरिवली आसतना जिम ट्रेनिंग दितना एके बायलेचो विनयभंग केलो म्हूण गौरव बिद्रेचेर केस जाल्ली. उपरांत तो जामिनार सुटिल्लो म्हूण सुत्रां सांगता. बिद्रे आनी गौरीचें रिलेशन पेड्ड्यार जाल्लें, त्या रागान खून, पुलीस सांगता. We had received information of a missing person. The missing person was one lady who is 35 years old, and we immediately started acting on the missing report, and we were able to trace the vehicle and the mobile phone of the missing person, and we were able to speak to the mother who had given us some insight in the matter, and we identified a suspect whose name is Gaurav Bidre. So what type of the weapon was used? Yes. Gaurav Bidre was apprehended, and we got some very strong clues which he was not able to justify his presence in the place where the woman had gone missing. He was interrogated, and upon interrogation he has confessed that he was having an affair, a relationship with this lady, and that lady was trying to get away out of the relationship, or was not responding to his advances, and he had taken this step, and therefore he has killed her. So we have recovered the body, and we have arrested the accused, and other investigation is on. पुलिसांनी बॉडी रिकवर केल्या. गळो दामून खून म्हूण प्राथमीक निष्कर्ष. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतकीच खरें कारण कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी. विक्रांत शेट्टी आनी गँगान आतां मेरेन 70 प्रॉपर्टी मेळून 1,49,000 स्क्वेअर मीटर जमीन बोगस डॉक्युमेंट करून विकल्यात. SITक तपासात कळ्ळां. शेट्टी, मोहम्मद सहेल, सफी, राजू मेत्री, सुनील कुमार आनी बाकीच्या 10-12 जाणांचे सरकारी अधिकाऱ्यांक घेवन बोगस सेल डीड करून कर्म. पोर्तुगेज तेंपावयले डॉक्युमेंट करून प्रॉपर्टी गिरायकांच्या गळ्याक बांदपाची मोडस ऑपरेंडी. खासा रिपोर्ट. विक्रांत आनी सोहेलाचे गँगान आतां मेरेन 70 प्रॉपर्टींचे मेळून 1,48,825 स्क्वेअर मीटर जमीन बोगस कागदपत्रां करून विकल्यात म्हूण SITक तपासात कळ्ळां. हे गँग प्रॉपर्टीची रेकी करून ती जमीन कोणाची ते सरकारी वेबसायटी सोदून काडटाले. उपरांत तांच्या कांय फ्रेंडांच्या नांवार ती प्रॉपर्टी जाणटेल्यांकडच्यान आयल्या म्हूण डॉक्युमेंट तयार करताले. 1943 म्हणल्यार पोर्तुगेज काळात ती प्रॉपर्टी तांच्या फ्रेंडांच्या आज्या पणज्यांच्या नांवार आशिल्ली म्हूण दाखोवप. पोर्तुगीज नोटरियल वा आदल्या तारखेचेर सेल डीड दाखोवन ती फ्रेंडाच्या बापायच्या नांवार आसा म्हूण दाखोवप. आनी हे बोगस डॉक्युमेंट पुरातत्व खात्याच्या वा सब रजिस्ट्रार कचेरेच्या रिकॉर्डात दवरप अशी मोडस ऑपरेंडी ते वापरताले. ह्या कामात ह्या खात्यातल्या कांय अधिकाऱ्यांकूय हाताक धरताले. ही सगळी प्रक्रिया जाल्या उपरांत गिरायक सोदप आनी पयशे त्या फ्रेंडाच्या अकाउंटार ट्रान्स्फर करप. पयशे येतकीच काडून घेवप असो हो वेव्हार चलतालो. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी महेश घाडी. 1,000 कोटीचे जमीन बळकावपाचे फ्रॉडांतलो मुखेल आरोपी विक्रांत शेट्टी जामिनार सुटलो. 25 लाखाचे 2 शुअरिटी आनी SITत 8 दीस हजेरी लावपाचे अटीचे ताका जामीन बळकावपाचे केशीत अटक जाल्लो शेट्टी पयलो. मजगती SITन पुरातत्व खात्याचो स्टाफ धिरेश नायकाक उखल्लो. आनीकूय कांय जण भितर पडपाचे आसात. जमीन बळकावपाचे केशीत SITन अटक केल्ल्या विक्रांत शेट्टीक म्हापसा JMFC कोर्टान जामीन दिलो.
25 लाखांचे 2 श्युअरिटी आणि 8 दीस SITत हजेरी लावपाचे अटीन ताका जामीन दिला. शेट्टीन ताच्या वांगड्यांक बरोबर घेवन सुमार 1000 कोटी रुपयांची जमीन लाटल्या म्हूण आरोप आसा. विक्रांत शेट्टी जो इलिगल लँड ग्रॅबिंगान अरेस्ट केल्लो SITन ताका JMFC कोर्टान दिल काय कंडिशन्स कितें घाल्या कंडिशन ताका टोटल 50 लाख श्युअरिटी 25 लॅक्सांचे 2 इट कॅन बी आयदर प्रॉपर्टी ऑर वॉट एवर व्हॅल्यू ऑफ दॅट अमाउंट आणि कंडिशन कितें आनी 8 दीस रिपोर्टींग ताका सांगता हांगा SIT मजगती SITन आनीक एकल्याक उखल्लो. हे खेप सरकारी कर्मचारी. पुरातत्व खात्याच्या धीरज नायकाक अटक केल्या. आनीकय कांय जाणांची चवकशी चालू आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. SIT हातूंत सरकारी अधिकाऱ्यांचोय नॅक्सस हुस्तिता. आतां मेरेन 90 फ्रॉडां. मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी SIT कडेन प्रकरणां पावोवची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोमुनिदाद कोड बिल येता त्या विधानसभा अधिवेशनात येतले म्हूण सांगूंक शकना, रेव्हेन्यू मंत्री बाबूश सांगता. कोमुनिदाद कोड दुरुस्तीत अजून काय गजालींचो विचार जावपाचो आसा ते विशयी यत्न चल्ल्यात. अधिवेशनात बिल येतलेच म्हूण नेमकें सांगप खंय कठीण. कोमुनिदादांनी खंय ड्राफ्टाचेर तांच्यो हरकती सुचोवण्यो मांडच्यो. सरकार कम्युनिदादींचे अधिकार बळकावंक सोदता म्हूण कम्युनिदादींचो कोड दुरुस्ती आड आवाज काडूंक सुरू. म्हापशा बसकेत सरकाराक शिटकावणी दिल्या. प्रुडंटान येणावळ मंत्री बाबुशाक गाठलो. मंत्री म्हणटा कम्युनिदादींनी तांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो मांडच्यो. कोड दुरुस्ती विधेयक ह्या अधिवेशनात येतलेच म्हूण सांगूं नज. कम्युनिदादचें कितें जालें सगळ्यांनी काल कितें म्हणलें की डिस्कस जावन तो एमेंडमेंट करचें. काल कम्युनिदाद मिटींग जाली न्ही सर, सो तेंच्यांनी म्हणलें की तो न्यू अमेंडमेंट सद्या ते ओपोज करता आनी ते डिस्कस करचे म्हणून तुमी सगळ्यांनी तेंच्या वांगडा सगळ्यां वांगडा डिस्कस करपाक दिवन भायर घातलेले आहा न्ही सो दॅट दे शूड ऑब्जेक्शन सजेशन मागलेले आहा मरे. ऑब्जेक्शन सजेस्ट लेट गिव सजेशन. Okay. We will take care of that. No, we will just it is still in a thinking stage. Okay. So let it we once we come up because there will be many more also things are to be added to it. Okay. So once it is full proof, then only we'll come out with them. And the assembly ayatoli once you all study after that. We are trying. I don't think it may come to this assembly, but we are trying to push. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. राष्ट्रपती पदाक NDAची उमेदवार द्रौपदी मुर्मून अर्ज भरलो. प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडळ, BJPच्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्ली उमेदवारी अर्ज भरतना हजेरी. मुर्मूक BJD, YSR काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चाचोय तेंको. तिचो मार्ग मेकळो. UPA उमेदवार यशवंत सिन्हा 27 जूनाक उमेदवारी घालता. 2 उमेदवार आसल्यार 18 जुलैक मतदान. कारवार जिल्ह्याच्या दर्यादेग वाठारात 2 दिसा सावन उटंगारान लोक जीण विस्कळीत. घाटावयल्या गांवांनी मात पावस कमी. ताका लागून जोयडा तालुक्यांतल्या काळी न्हंयच्या सुपा धरणात उदक सामकें देंवला. धरणांतल्यान उदक सोडपाचे बंद केल्ल्यान काळी न्हंयत उदक ना. वीज उत्पादनूय बंद. वॉटर स्पोर्ट आणि दांडेलीची पेपर फॅक्टरी बंद. जिल्ह्याच्या किनारपट्टीचेर गेल्या 2 दिवसांपासून जोरदार पाऊस कोसळत आसा. तेका लागून किनारपट्टी भागातले जनजीवन विस्कळीत झाले आसा. तर दुसरे कडेन जे घाटमाथ्याचेर जे तालुके आसा त्या तालुक्यात पावसाचे प्रमाण खूबच अल्प आसा. तेका लागून जे जोडा तालुक्यातले सुपा धरण आसा ते सुपा धरणांतली पाणी पातळी खूबच कमी जाल्ली आसा. तेजो परिणाम म्हणून सुपा धरणांतले जे आउटफ्लो आशिल्लो तो बंद जाल्लो आसा. तेका लागून काळी नदी ही कोरडी पडली आसा. तेजो परिणाम म्हणून जे सुपा धरणाचेर जे वीज निर्मिती प्रकल्प आशिल्लो तो बंद पडिल्लो आसा. तसेच ज्या ह्या काळी नदीचेर जी वॉटर राफ्टिंग आणि इतर एक्टिविटीज सुरू आशिल्ल्यो त्योही बंद जाल्यो आसा. तसेच जो देशातलो एक महत्वाचो कारखानो आसा तो वेस्ट कोस्ट पेपर कारखानो, त्या पेपर कारखान्याचे हे पाण्यात पाणी नसल्यान 3 प्लांट आसा ते प्लांट बंद पडलेले आसा. ऑपरेशन महाकमल विधानसभेत शिंदेचे सेनेचो शिवसेनेचे 40 हेर 10 मेळून 50 आमदारांचो दावो. ठाकरे सेनेची व्हीप मोडपी आमदारांक अपात्र थारावंक नोटीस. शिंदे सेना म्हणटा उपसभापतीक अधिकार ना. ठाकरे सेना मायनॉरिटीत. ठाकरे सेना आणि शिंदे सेनेचे वाकयुद्ध चालूच. महाआघाडीची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसीन वेट अँड वॉच भूमिका घेतल्या. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. कोलवाळे जेलीत जेल गार्डा कडच्यान कोकेन मेळपाच्या प्रकरणात पुलीस मुळा मेरेन वता. ह्या केशीत पुलिसांनी काणकोणच्या योगेश पागीक ताब्यात घेतला.
अंडर ट्रायल आशिल्ल्या विकट भगताक ड्रग्स दिवपाक योगेशान 4 ग्रॅम कोकेन जेल गार्ड सुरेश गावडे कडेन दिल्ले म्हूण तपासात स्पष्ट जाला. तपास दुसऱ्या पावंड्यार पावला आनीकूय मुळाक वतले म्हूण पुलीस सांगता. We have interviewed the accused person and we got to know that the drugs which were found in the possession of the jail guard was supposed to supply to one of the under trial prisoner, Vikat Bhagat. We have done the scientific investigation and we found that Vikat Bhagat was in touch with one person from Agonda Kankon, and further we confirmed from the accused person also, and then through surveillance we got to know that this Yogesh Pagi is involved in this case. So yesterday night we picked him up from Kankona, Pagi, and then we arrested in this crime. He has confessed the crime, and we have already have enough evidence to connect this Pagi to this crime. So this is the second level of chain of investigation. Usually second level is very difficult to reach. Only because of good work for the team of Kolwade police station, it was done successfully. Now we have gone to second level, and then we will try to get the third level so that we can get a major success in this case. एके वाटेन PSI भरतीच्या कथीत घोटाळ्या खातीर पोलिसांनी चौकशी सुरू केल्या. मात त्याच उमेदवाराक खंय डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशना खातीर नोटीशी धाडल्यात. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा BJPच्या राज्यात तरणाट्यांक फुडार ना. DGP खंय दबावान आसा. भरती बेगोबेग बंद करची म्हूण गोवा फॉरवर्डाची मागणी. प्रकरण प्रधानमंत्र्याच्या कानार घालपाची शिटकावणी. पोलीस हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान इन्क्वायरी बसयता म्हणून ऑर्डर काडली आनी हातूंतल्यान अशेंय दिसून आयलें की फिजिकल टेस्टाची जी टेस्ट जाल्ली ताची व्हिडिओग्राफींतल्यान अशें दिसून आयलें कांय भुरगे फिजिकलाक फेल जाल्ले पूण त्या पोस्टाक ते PSI पोस्टाक सिलेक्ट जाले अशें 1-2 आयले. प्रेसारूय बी न्यूज आयलो आनी सगळी इन्क्वायरी चलता. आमकां दिसतालें की सरकार खंय तरी जेन्युअनली हाजेर इन्क्वायरी करता आनी भुरग्यांक न्याय मेळटलो म्हूण. पूण काल अचानक एक नोटीस येता की जे भुरगीं सिलेक्ट जालात PSI पोस्टाक त्या भुरग्यांक खंय तरी डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन ओरिजिनल हें अशें कशें. एका सायडीन तुमीच इन्क्वायरी बसयतात आनी दुसरे वटेन तुमीच त्या भुरग्यांक डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करून तेमकां सिलेक्ट करपाचो प्रोसेस करतात. म्हणजे सरकार कितें करपाक सोदता. खंय तरी सरकाराच्या DGPचेर प्रेशर आयला काय कितें. ज्या लोकांनी पयशे घेवन जॉब दिल्ले त्या लोकांनी प्रेशर हाडलें काय कितें. एक सकाळीच लेटर आमी ऑलरेडी DGPक केल्लें आसा की एक सायडीन तूं इन्क्वायरी करता आनी एक सायडीन तूं रिक्रुटमेंटाचे प्रोसेस स्टार्ट करता. म्हणून आमी सांगलां की तात्काळ तुमी हे पोस्ट स्थगीत करचे, बंद करचे आनी नव्यान रिक्रुटमेंट करचो आनी बरे तरणाटे गोंया भितर बरे PSI जावचे म्हणून. आनी तशीच आमी लेटर होम मिनिस्ट्री सेंट्रलाक आनी पंतप्रधानाकय करपाचें आसा की गोंया भितर कसलो कारबार चल्ला तो पळयात म्हणून. न खाऊंगा ना खाने दूंगा अशें पंतप्रधान म्हणटाले. गोंया भितर सगळे खावपाक लागलात. पणजे आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बशिल्ल्या अंगणवाडी स्टाफांतल्या दोगांची भलायकी हाल्ली. ताकतिकेन 108 आपयल्या उपरांत एकलेक GMCत शिफ्ट केला. धारबांदोड्याचे पौर्णिमा गांवकर म्हणटा त्या अंगणवाडी स्टाफाची शुगर आनी प्रेशर हाल्ला. म्हयनो मायज जालो हो स्टाफ आझाद मैदानार धरण्याक बसला. 10 दीस जाले आमरण उपोशण सुरू केला. गेले 31 दीस जाले अंगणवाडी वर्कर्स आझाद मैदानाचेर येवन प्रोटेस्ट करताले. तेंचो आयज इन्फिनीट हंगर स्ट्रायकाचो 10वो दीस आनी आयज तेंच्या इन्फिनीट हंगर स्ट्रायकाच्या 10व्या दिसा पौर्णिमा गांवकर धारबांदोडाची अंगणवाडी वर्कर्स तिका बऱ्या दिसना म्हणून 108 आपयली तेंच्यांनी आनी 108 आपून तेंच्या डॉक्टरांनी तांकां म्हटलें की तेंचो प्रेशर आनी शुगर देल्लो आसा. तांकां सद्या GMCन शिफ्ट केल्या. माझे मत अशें की जेन्ना लास्ट टायम मुख्यमंत्र्याक ही वर्कर्स मेळिल्ली अलॉंग विथ लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेन्ना CMान एक क्लियर कट स्टेटमेंट तांकां केल्लें की आपणें तुमची फायल प्रोसेस केल्या. विश्वजीत राणे आडयता हितून तथ्य कितें आसा तें म्हाका खबर ना की भितर कितें चलता तें. बट दीस वॉज ही स्टेटमेंट. सो म्हाजें एकूच प्रश्न असो आसा की हू इज सुपिरियर. जेन्ना विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर किंवा हेंचो मिनिस्टर म्हणटा की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इज हीज बॉस जाल्यार त्या बॉसाची फायल तो आडोवंक कसो शकता.
सो हो म्हाका डावट आसा मागीर कितें आय डोंट नो भितर तांच्या भितर कितें चलता आमकां फक्त इतलें दिसता की 2 CM गोंयान आसा काय कितें ते दीस जितलें कितें उलोवपाचें तितलें सगळें सांगून सोंपलें खरें आतां शब्द सुद्दां ना कांय सांगपाचें कांयच खरें सांगपाचें ना कांयच उलोवपाचें ना आमकां आतां हें जाता शुगर 20 जाला तेजो प्रेशर 70 जाला कितें करपाचें तें आमकां कळना ते जर गव्हर्मेंटाचे दोळे जर सामकें फुटल्या जाल्यार आमी कांयच करपाक शकना दोगां तशी कंडिशन हें आशिल्लें शुगर 2 जाणांचो डावन आसा एकट्याचो प्रेशर डावन आसा बट 1-2 दीस ती काडूंक शकता इतलें हांव सांगूंक शकता 1-2 दिसांनी काडूंक शकता बट हेजो कंडिशन वॉज क्रिटिकल ताचें नांव पूर्णिमा गांवकर धारबांदोडा जो अंगणवाडी आसा धारबांदोडा अंगणवाडीन ते कामाक आसता एज अ टिचर ते गव्हर्मेंट जे आसा जे पिपल्स गव्हर्मेंट म्हणटा ते गव्हर्मेंटाक इमोशन्स आसा काय ना म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा आनी सरकाराक जाग येवची ना जर अशें आसत जाल्यार अशें करून सगळ्या एम्ब्युलन्सान आमकां परत धाडचें पडटलें प्रुडंटा खातीर सायल मारयता ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळ्या प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट